नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. इस्रोचे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च. सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीकोटा सावन चंद्रयानान चंद्राचे उड्डाण. 23 ऑगस्टाक चंद्रार देवपाची तयारी. इस्रोचो अदमास. संवसारीक यूथ स्किल डे निमतान शेनवारा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामा सकयल प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेत 10,000 तरणाट्यांक वाटतलो अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेटी. शेअर बाजारात बुल मार्केट रन. शुक्रारा नवो ऑल टाइम हाय. निफ्टी 19,595 आणि सेन्सेक्साचो 66,119 लाईफ रेकॉर्ड हाय. मार्केट 502 पॉइंट वाढले. म्हादय बचाव अभियानाचो गोंय सरकाराचेर फोग. म्हणटा सरकारान कर्नाटकाच्या बांदकामाचेर मागूंक जाय आशिल्ली स्थगिती. टायगर रिझर्वाक न्हयकार अभियानाक कोत्र. म्हजी बस स्कीम बऱ्याची न्ही. स्टाफाचो पीएफ आणि 7व्या वेतन आयोगाचो प्रस्न सोडयात. कदंबाचे ड्रायव्हर आणि संलग्नित कर्मचारी संघटनेचे आझाद मैदानात धरणे. लायटीच्या खात्याचे वर्साचे पेंडिंग इश्यू तडीक लावपाचे यत्न. 1200 कोटींची कामां. 40 कोटी मोडून दरेक मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग. मंत्री सुदीन उलयलो. गोंयभर पावसाचो परत नेट. झाडांची पडझड सुरूच. रस्त्यांचेर बुट्टी. पालसणा राखणे वंटी कोसळपाचे प्रकार परत. आता मेरेन 61 इंच पावस. सरासरी पार. धरणां 70% फुल. सर्गेस ॲडव्होकेट मनोहर शेणवी उजगांवकाराक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत आर्गां. खंडपीठान घडोवन हाडली शोक कार्यावळ. आणि रायबंदरा पोरण्या जीएमसी बिल्डिंगेत आयुष हेल्थ केअर सेंटराचे उक्तावण. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवालाच्या हजेरीत उक्तावण. पंचकर्माचे उपचार फुकट. खबरो विस्तारान. इस्रोन दनपरा चंद्रयान-3 लॉन्च केलें. श्रीहरिकोटात इस्रोच्या सतीश धवन स्पेस सेंटरा वयल्यान LVM-3 रॅकेटान चंद्रयान घेवन उड्डाण केलें. 23 ऑगस्टाक हे यान चंद्राचेर देंवोवपाचो इस्रोचो प्लान. तिसऱ्या चंद्रयान प्रकल्पाक सुमार 700 कोटी खर्च. फाटल्या चंद्रयान मोहिमेत विक्रम लँडर लँडिंग करतना क्रॅश जाल्लो. तातूंतल्यान देख घेवन इस्रोन डिझायन बदलला. 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का. Satellite separated. चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. Jai Hind. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. वर्ल्ड स्किल डे निमतान गोंयच्या 10,000 भुरग्यांक फाल्यां अप्रेंटिसशीप लेटरां मेळटलीं.
शिकात आनी जोडात मुख्यमंत्री एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामा सकयल एप्रेंटिसशीप कार्यावळ चालू जाल्या। शेनवारच्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री मोदी व्हर्च्युअली हाजीर आसतलो। सरकारी आनी खासगी मेळून 10,000 एप्रेंटिसशीप लेटरां दिवपाची येवजण। शेअर बाजारात नवो रेकॉर्ड हाय। निफ्टी आनी सेन्सेक्सान सेगीत 5व्या सेशनाची पॉझिटिव्ह कामगिरी केली। बिरेस्तारा तयार केल्लो रेकॉर्ड हाय मोडून शुक्रारा नवो हाय मारलो। निफ्टीन 19,595 आनी सेन्सेक्सान 66,159चे लायफ टायम हाय गाठले। आयटी इंडेक्सान इंडेक्स रॅली लीड केली। गोंय सरकाराच्या भुमिकेचेर म्हादय बचाव अभियानान बरीच टिका केल्या। सुप्रीम कोर्टान फक्त केस दाखल करून घेतल्या, हातून उमेद जावपासारकें कांयच ना। गोंयान कर्नाटकाचें बांदकाम बंद करपाची मागणी करूंक जाय आशिल्ली। टायगर रिझर्वाचेर गोंया सरकारान घेतिल्ली नाकारार्थी भुमिकाय म्हादय बचाव अभियानाक मानवली ना। तेन्ना हांणी हें अपील म्हणना बरोबर तांणी म्हणपाचें आमच्या लॉयरांनी की बाबा यू डोंट अलाव द कर्नाटका टू वर्क टील द मॅटर इज हर्ड। जशें इन 2017 ऑगस्ट म्हादय बचाव अभियानाची केस आयली तेन्ना आमच्या लॉयरान सांगलें की तांकां हाजेर स्टे हाड मेळ्ळो। स्टे आमी हाडना बिकॉज इट इज अ नॅशनल प्रॉपर्टी, बट वी वील नॉट अलाव देम टू डू एनी कंस्ट्रक्शन हेन्सफूट, डोंट अलाव देम टू वर्क। म्हणजे आमकां एक थाकाय मेळटली आशिल्ली। आतां अपील जाल्यार ही थाकाय न दिवच्या परस भायर उडोवच्या परस अपील जावप ही बरी गजाल, पूण हाजो अर्थ आमकां इट्स नॉट अ मोमेंट फॉर एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन। जशें इन द पास्ट कर्नाटकाचे 7-8 आनी आमचे मात 18 एडवोकेट एट वॉट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द एक्सचेकर। आनी 18 एडवोकेट करून कितें करतात ते वचून? गरज नासता 18 एडवोकेटांची। फाटले वेळार फाटलो जेन्ना एटर्नी जनरल आशिल्लो एडवोकेट जनरल ताज्या वेळार असोच व्हडलो पॅराफर्नेलिया वतालो। द टायगर रिझर्वाच्या संबंधान उलोवचें म्हणल्यार तुमी 7 वर्सां कितें करताले? आतां जर टायगर रिझर्व एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार खरें म्हणत जाल्यार म्हादयचे केसीक सपोर्ट मेळटलो आशिल्लो। आनी म्हादयचे केसीक सपोर्ट करच्या ऐवजी म्हादयचो सपोर्ट काडून घेतलेल्या भशेन केला। आनी कितकें काम जाल्लें पळय। डिमार्केशन झोन जाल्लो, कोर झोन जाल्लो, बफर झोन जाल्लो, एडमिनिस्ट्रेटीव सगळे केल्ले, स्टेटस ऑफ ह्युमन हॅबिटेशन आनी रिएलोकेशन ऑफ विलेजीस इतके करून म्हणजे परत हांगा इतकोय खर्च करून तुमी ना म्हणटात। जर हे केल्लें जाल्यार म्हादयक बरें पडटलें आशिल्लें आनी हांगा न करप म्हणजे इट इज अनदर नेल इन द कॉफिन। Chief Wildlife Warden had given a order on 29/3/23. ती आमच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दाखोवपा ऐवजी ती न दाखयतना रावले आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता तांकां ऑर्डरीन लर्डेड कावन्सील फॉर द पार्टीज will place on record the order dated 29/3/2023 passed by the Chief Wildlife Warden. म्हणजे आमचो सरकार ह्या केसीन कितको इंट्रेस्टेड आसा आनी कितको जीव लावन काम करता हाजें हें आमकां प्रत्यंतर येता। मजगती सेव म्हादय सेव टायगर संघटनेन काणकोण तालुक्यांतल्या सगळ्या पंचायतींक आणि पालिकेक म्हादय आणि वाघ वाटोवपा खातीर एकत्र येवचे म्हणून पत्र दिला। म्हादय ते आज मेमोरंडम दिल्ले आसा पळय ती कोण कोण दिल्ले आसा? सगळ्या पंचायतीक दिल्ले आसा, काणकोणा तालुक्यान आनी म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसा। तशें आमदाराक दिल्ले, स्पिकराक दिल्ले आसता? हांवें कितें केलां स्पिकराक बीन आतां स्पिकराक आमदारांक 40 आमदारांक स्पिकराक आनी मुख्यमंत्र्याक डेप्युटी स्पिकराक आनी आमच्या ऑपोजिशन लिडराक हांकां सगळ्यांक आमी एक लेटर केला आनी हो जो विशय जो आसा टायगर रिझर्वाचो तो डिस्कशनाक हाडपाचो असेंब्लीन म्हणून। म्हजी बस येवजण ही कदंबाच्या बऱ्याची न्ही, कदम ड्रायव्हर आनी संलग्नीत कर्मचारी संघटनेचो दावो। कदम कर्मचाऱ्यांचो PF आनी 7व्या वेतन आयोगाचो प्रश्न सुटूना। ताका लागून कदंब ड्रायव्हर आनी संलग्नीत कर्मचारी संघटनेचे आझाद मैदानात धरणे।
सगळ्यात पयलो प्रॉब्लेम आसा 7व्या वेतन आयोगाची थकबाकी 2016च्यान दिवपाची आसा आमकां. डेली वेज कामगार कदंबा इलेक्ट्रॉनिक बशी हाडल्यो. ह्यो इलेक्ट्रॉनिक बशी ज्यो आसात त्यो इलेक्ट्रॉनिक बशी कदंबा महामंडळाक नुकसान. आमच्या डिमांड आसा की आमी आज इलेक्ट्रॉनिक बशी ओपोज करिनात, पूण हेजेर आमचे परमनंट कर्मचारी आसचे आनी ह्यो बशी कदंबान चलोवच्यो हो एक डिमांड आसा. यू रेस्टोर जे आमकां 2009 डिसेंबर जो प्रॉव्हिडंट फंड आमचो टोटल मॅनेजमेंट कॉन्ट्रिब्यूट करतालो आनी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या आमच्या अकाउंटान घालतालो ते तेणी बंद केल्ले आसा. देर इज नो गंभीर कांय कारण ना, नो स्पेसिफीक रिजन. तेणी बंद केला युनिलॅटरली, युनियना लागीं उलयनासतना, डिस्कशन करिनासतना. आनी हे कामगारांकूच न्हय ऑफिसरांक सुद्दां फटको पडटा. माझी बस स्कीम एक नवी स्कीम केला. ह्यो स्कीम गोंयच्या लोकांच्या हिताक ना. ही स्कीम आमच्या कदंबा महामंडळाच्या हिताक ना. ही स्कीम कोणाच्याच हिताक ना. मंत्री जातनाच लायटीच्या खात्याचे वर्सान वर्सा पेंडींग आशिल्ले प्रस्न तडीक लावपाचो यत्न केला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. वीज पुरवण बेस बरी करपाक वीज खात्यान आतां मेरेन खंय 1200 कोटींचें काम सुरू केलां. प्रत्येक मतदारसंघात खंय 40 कोटी खर्च करून अंडरग्राउंड केबल घालतले. जेन्ना आमचे गव्हर्नमेंट स्थापन जालें त्यानंतर जवळ काय 2.5 म्हयन्यान हांव मंत्री जालो. पूण जे काम पॉवर डिपार्टमेंटान केलां हें म्हाका दिसता 5 टायम्स जे फाटल्या गव्हर्नमेंटान जालां. म्हणजे वर्सांभर 200 कोटीचें काम केलां जाल्यार आज आमी जवळ जवळ वी हॅव कंप्लिटेड 1200 कोटी. आय एम प्राऊड टू से. बंद कंडक्टर जे 63-65 घातिल्ले ते आज आमी चेंज करता लक्षात उरता. 1200 कोटी ऑन एन एवरेज 40 crores per constituency is a minimum. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पावसाचो आज दिसभर धुमाकूळ. राती उसरा सावन झाडांची पडझड, राखणे म्हणटी कोसळपाचे प्रकार. कारापूर विठ्ठलापूर रस्त्यार पणस कोसळ्ळो. फोंड्या मिलिटरी कॅम्पाची राखणे म्हणत कोसळ्ळी. पार्क करून दवरिल्ल्या गाड्यांचे लुकसाण. कोणाक दुखापत ना. सध्या सरासरी परस 12.5% मायज पावस. आतां मेरेन 61 इंच पावस पार. राज्यात पावसाचो कहर. फातोडेर कारापूर विठ्ठलापूर रस्त्यार फणस कोसळ्ळो. लायटीचे खांबे डॅमेज. थळावो पंच म्हणटा झाड डेंजर जाल्ले. अशी झाडां मारपाक परमिशन दिवचें म्हूण तो मागता. हांव एक आमच्या ह्या विठ्ठलापूरचो पंच मेंबर कारापूर सरवण पंचायतीचो एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता सरकारा कडेन की जेन्ना आमकां आमच्या म्हणजे एरियेन भोंवून कळटा की मेजर जी झाडां आसा ती व्हेरी डेंजरस आसा, तेचो क्वीक रिस्पॉन्स घेवन बेगींतल्या बेगीन हे झाडां कट करपाचें आमकां परमिशन दिता. हे सादो पडला म्हणून बरो आहा. ताचे पण कोणी रातचे पावसाचेर रावूं शकता, कोणें कितें हें करूं शकता. आतां म्हणजे परत पेपराचे फोटो मरणाचे आनी हाजे आनी ताजे हे रस्त्या वयले काम कामे गेले कितलेशेच पळयात. हाजेर कोण लक्ष करतलो. फोंड्या प्रभुनगरार मिलिटरी कॅम्पाची वनट कोसळ्ळी. राती सुमार 2:30ची घडणूक. एक कार आनी एक मोटारसायकल डॅमेज जाला. वनट पुराय धोक्याची आसा म्हूण थळावो पंच सांगता. वनट सारकी करपाची म्हूण खंय पंचायत आयजूच लेटर काडटली. ही जी मिलिटरी कॅम्पाची कंपाऊंड आसा ते मेळत ते आतां डॅमेज जायत गेल्या म्हणटकीर हेजेर उदकाचो फोर्स इतलो येयला की ते केन्नाय कॉलेज जावंक शकता. जाल्यार हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो आनी हे कंपाऊंड वॉल बेगिनल्या बेगीन रिबिल्ड करचें. कित्याक लागून हांगा तुमी पळयलां की रेजिडेंट एरिया फूल लागीं तेंकोनूच आसा आनी भरपूर घरां तेंकोन आसा. कोणाच्या जिवाक हानी जावची न्ही म्हणून आमी सरकाराक मागता की हे कंपाऊंड तेंच्यांनी बांदून घेवचें. आनी तुमी आतां पळयलें की जवळ जवळ 250 ते 300 मिटर तेजी लांबाई आसा आनी मेळत थंय ताका क्रॅक केल्ले आसा. ते मार्फत तांकां एक लेटर करतले, आयजूच करतले आनी तांकां एक हें धाडटले की तुमी तुमच्या कंपाऊंड वॉलाची मातशी सेफ्टी सारकी पळोवन घेवची म्हणून. रेवणा सांग्या वाऱ्यान राती वड कोसळ्ळो. रस्तो दिसभर ब्लॉक.
कुडचड्या फायर ब्रिगेड सुवातेर वड काडपाक फायर ब्रिगेडीक 9 वरां लागली. सांज मेरेन रस्तो क्लियर, एका घराचेय नुकसान, मनशां सेफ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुर्तुगेज कायद्यांचो इंग्लिशीत अणकार करपी म्हालगडो आदोगाद सर्गेस मनोहर शेणवी उजगांवकाराक मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान शोक कार्यावळ घेवन आर्गां ओंपली. कार्यवाहक मुख्य जुईज नितीन जामदाराचे यजमानकेन कार्यावळ जाली. ज्येष्ठ आदोगाद ॲडव्होकेट मनोहर शेणवी उजगांवकाराक 30 जूनाक मरण आयिल्लें. Those on his opposite side. In addition to his mastery of the law, late Manohar Uzgaonkar displayed a remarkable talent for translating Portuguese family laws and Portuguese civil code. His linguistic proficiency allowed him to bridge the gap between legal systems, enabling judges, lawyers, academicians, and law students to comprehend and navigate these intricate legal texts with ease. He participated in discussions and deliberations, leading to the amendment of the Civil Procedure Code. His commitment to refining and improving legal landscape. खूप तेंपाच्या दुयेंसाचेर ॲलोपॅथी ट्रिटमेंट घेवनूय गूण पडनाशिल्ल्या दुयेंतींनी आयुर्वेद सेंटरान येवन ट्रिटमेंट घेवचो, मुख्यमंत्र्याचो उलो. आतां पंचकर्म सारकेल्या दुयेंसाचेर गोंयांत फुकट उपचार करतले. गोंयकारांनी खंय लाव घेवचो. रायबंद्रा पोरणे जीएमसी बिल्डिंगेंत आयुष हेल्थ केअर सेंटराचे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनवालाच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. गोवा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ उनके निर्देश के मुताबिक गोवा सरकार ने भी इस विषय पर सही कदम उठाया, सहयोग किया और आज इंटीग्रेटेड एफर्ट के जरिए प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों सरकार मिलकर इतना बड़ा एक ऐतिहासिक हमने आज कदम उठाया. तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक सही उदाहरण खड़ा हुई. म्हणजे समेस्त गोंयकारांक इतकेच सांगणे आसा की आयच्या घडीक जेन्ना आमी आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, सिद्धा, युनानी ही जी ओपीडी रायबंद्रच्या ह्या जुन्या हॉस्पिटलांत सुरवात करता आणि तेय बी फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकाराच्या आणि श्रीपाद भाऊंच्या प्रयत्नान सुरू जाल्ली ही ओपीडी आयच्यान गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर उगडी जाता, सगळ्या लोकां खातीर खुली जाता आणि त्याच बरोबर पंचकर्मा ट्रिटमेंटाच्या सहित सिद्धा, युनानी सगळी ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हांगासर अवेलेबल आसतली. त्या खातीर क्रॉनिक डिजीजास आसतले कितलेशेच ॲलोपॅथीची वखदां घेवन एकदां बरें जायना अशें तुमकां दिसता. म्हाका दिसता एकदां आमच्या ह्या रायबंदच्या आयुष हॉस्पिटलांत तुमी येवन एकदां अनुभव घेवपाक कांयच हरकत ना. ये सब सेंटर शुरू करने से पहले तुरंत ही ओपोजिशन तो आ जाता है. गोवा का एक स्वभाव बन गया है, जो कुछ अच्छा हो इसको अपोज करना. ये कहीं लोग यहाँ है, कहीं एनजीओज है, और ऐसा भी हुआ था. हमारे यहाँ डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी है, इसको पहले हमने ये सब देखने के लिए इसको चुना गया था, बेंगलोर से इनको यहाँ लाया गया था और इसको मारने की भी धमकी आई थी यदि यहाँ काम छोड़ के न जाए. तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम्मद सवाद हमने यही कहा, आपको डरने का सवाल नहीं है, ये काम जो हाथ में लिया है वो पूरा हो जाएगा. Old historic buildings, sir. This is one of the oldest building in the state of Goa. The oldest Goa Medical College, which has a history, a long history, sir. And having this here, putting this such a old building with such a historic history to it to use, and having these type of facilities here under one roof, I am sure this will benefit the people of the state of Goa. रातची मेकळी रस्त्यार भोंवपी गोरवां एक्सिडेंटाक कारण म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. सरकारान खंय ताका लागून पॉलिसी हाडची. शेळड्या आनी हरमला अशा गोरवांचो त्रास चडूच वाडला म्हणून थळावे बेजार. पंचायतीक सांगून जालें, पंचायत कांयच हालचाल करिना. हरमला बेवारस जनावरांक लागून थळाव्यांक त्रास. रस्त्यार पर्यटकांक अदमास येना आनी एक्सिडंट वाडल्यात म्हूण थळाव्यांचें म्हणणें.
आमच्या हरमलान सध्या आनी म्हाका दिसता चडशा भागातून हांव हरमलांतून उलयता स्पेसिफिकली गोरवांचो सध्या प्रॉब्लम खूब जाला. गोरवां आतां आमच्या वांगडान पळोवंक शकता आतां लोकांनी गाडयो धांवडायला गोवांनी गाडयो सोडयला हांगासर. चारूच आसा हांगासर. 4 म्हटल्यार ही आमकां सामकी कमी. 4 आसून आमी हॅपी आसा. कित्याक रातची एक हांगासर 40 आसता, 40 वयर आसता, कितलेशे आसात. रातचे नाल्यार तुमी एक रावंड मारून हांगासर ह्या मुद्दाम तुमकां मेळटली पळोवपाक. हेजेर एक सोल्युशन काडूंक जाय. कित्याक जाणा ती लायट स्पेशली जेन्ना वयता पळय आनी पावस पडटा ती गोरवां हांगा आसतात तेन्ना गाडयो मारलेल्यो आसा. कालूच हांगासर अशें जालां पयर 2 दीस पयलीं अशें जालां की फॉरेनरान गाडी मारली आनी आजून तुमकां जाय जाल्यार खंयसर पडलेली आसा. ताका कोणी तरी थंय व्हेलो हॉस्पिटलांत आनी हें चालूच आसता. शेल्ड्या तीच परिस्थिती. थळाव्यांनी ग्रामसभेत इश्यू काढलो मात कांयच उपेग जालो ना. गोरवां पोसपाक शक्य ना जाल्यार गोशाळेन तरी व्हरपाक दिवची म्हूण थळावे मागतात. आमी शेल्डेच्या पंचायतीच्या वाठारांत आसात. ही बेवारशी गोरवां जी आसात आनी म्हशी आसात हो प्रश्न समाजाक जो बादता हो हालींचो प्रश्न ना. पूण हाजेर कितेंच तोडगो काडप ह्या पंचायतीच्यान जावंक ना म्हणून भोंवतणी जे म्युनिसिपल कावन्सील आसात तांणी काडूंक ना. लोक ह्या प्रश्नाक लागून एक पावटी कोणाचो जीव रस्त्यार वयता. हो शेल्डे पंचायतीचो ग्रावंड हाजेर सुद्दां गोरवां बसून जे शेण करून जे सगळे भुरग्यांक खेळपाक सुद्दां हांगा त्रास जातात. जी ग्रामसभा जाता आमगे शेल्डे पंचायतीची त्या ग्रामसभेक हांव उपस्थित रावन ह्या रस्त्यांनी जो पळय जे गोरवांचो पळय हांगा साम्राज्य चलता प्रत्येक जंक्शनाचेर बेवारशी गोरवां ही सामकी रस्त्यार मदीं रावतात, मदोमदी रावतात आनी रातचे कोणी 7 नंतर 8 9 कोणी जर हांगा रायडर्स वयता किंवा बायक घेवन वयता फोर व्हिलर घेता हांकां एक्सिडेंट जाता. आतां हेजेर एक्शन कोणी घेवपाची? हेजेर एक्शन घेवपाचें सगळें काम दिलेडेन आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज. आतां हें एडमिनिस्ट्रेशन कोणी चलोवपाचें? सरपंच आनी नगराध्यक्षान चलोवपाचें. सावड्डे मतदार कुडचडे मतदारसंघात हें पळय जें कितें गोरवांचें पळय जें हांगा आसा हेजेर सरकार अजुनी पर्यंत कांयच एक्शन घेयना. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आनी क्रिस्तानंद पेडणेकर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.